खोब्रावाडो कळंगूटच्या फामाद बाबरेश्वर देवस्थानाच्या नव्या देवळाची पायभरणी व्हडा उमेदीन जाली। शेनवारा सकाळी 10 वरांचेर सगळी धार्मिक विधी सयत सुवाळो जालो। बाबरेश्वराचे फामाद जात्रे पयलीं म्हणजे फेब्रुवारीच्या आदीं नवे देवूळ तयार जातले असो हावेस समितीन उक्तायला। 2.45 कोटी रुपया मोडून फातराचे देऊळ हांगासर उबे जातले। 11 ऑगस्टाक धर्मी विधी सयत पोरण्या देवळांतली तत्वां देवळिल्ली। 19 ऑगस्टाक नव्या देवळाची भूमिपूजा जाली, जाल्यार शेनवारा देवळाची पायाभरणी जाली। यजमान आशिल्लो देवळाचो अध्यक्ष चंद्रकांत उर्फ चानू चोडणकार आणि रूपा चोडणकारांच्या हस्तुकी धार्मिक विधी जाले। कोरोना नेमांक पाळो दीत भाविकांनी पायाभरणी सुवाळ्याक हजेरी लायिल्ली। आम्ही कितली वर्सां चिंतताले की हांगा एक भव्य दिव्य देवूळ जावचें, ते लोकांची इच्छा आसली आनी आज ती इच्छा पूर्ण जाल्ली आहा आमची। आनी हे भाशेन आमकां आयज हांगासर सहकार्य मेळ्ळां। लोकांचे देवा देव शांतादुर्गा आनी बाबरेश्वर आमकां आशिर्वाद दिवन हांगासर आपलें कार्य करून घेता। तशेंच म्हाजे कमिटीन म्हाका बरो साथ दिवन आयज हें काम करपाक ताकद दिली। तसोच आमचे गांवचे सगळे ग्रामस्थ म्हाजे मित्र मंडळी तशेंच आपल्या गोंयभर लोकांनी सगळे साथ दिल्लो आहा म्हाका आनी दिला आमकां बांदपाक। आनी तसोच हांगासर जात्रा म्हणजे आख्या गोंयभर न्हू आख्या संवसाराक फामाद जाला की बनाना फेस्टिवल म्हणून सगळे लोक हांगा येता। आनी अशीच एक हागेक पावणारो एक जागृत देवस्थान बाबरेश्वर, तेजे आयज आयज खोशयेन बोलल्या की आयज बाबरेश्वरा देव भव्य दिव्य जातले म्हणून। तशेंच हेच्या पयलीं आमी 11 तारखेर हांगासर तत्व देंवयली बाबरेश्वराची। तशेंच मागीर 29 तारखेर आमी भुमिपूजन केलें आनी आयज आमी पायाभरणी केल्या। ती आयज बरे भाशेन सगळ्यांक जाल्यार तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून तुमी हाका येवन हांगासर आपली सहकार्य आमकां बरें कॉपरेट दिल्या बद्दल। खर्च कितलो अपेक्षीत आसा? जवळ 2 करोड 45 लाख। केन्ना पर्यंत कंप्लीट आता आमच्या कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा जात्रे पयलीं जातले, म्हणजे फेब्रुवारी पयलीं। आता आमची एक देवाची कृपा आसली। आज आम्ही मातशें बाबरेश्वर जाग्यार जमलेली आसा। पयलीं दिसाच्या शांतादुर्गेक बाबरेश्वराक नमन करता। आज म्हाका खूब खोस भोगली की बायल म्हणजे एक अर्धांगिनी म्हणटा घोवाची, त्या निमतान घोवाच्या निमतान आज म्हाका 3 फावटी बसपाक हांगा बाबरेश्वराच्या फुड्यान एक प्रसाद जाल्ल्या हातून देवाचो जालो। चड कशी तेन्ना बाबरेश्वरा कडेन हांव मागता तेन्ना देवा तूं सगळ्यांचें कल्याण कर। जेन्ना जेन्ना तुका लोक उलो मारता तेन्ना तेन्ना तूं तांकां तेंच्या साथीक पा आनी सगळ्यांचें बरें कर। आनी चिंतलेली बाकीची तेंची कोणाची मेंबर तेंचे कमिटीचे आसूं तांचो क्लोज स्टाफ ह्या जाणांक खोशी जाता पळय तशें कितें करून तूं घे आनी तुजें नांव किर्ती काड। गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार।